ह्या दिसाच्या निमित्तात आम्ही आज सनद डिस्ट्रीब्यूट करप ह्या कार्यक्रमाक म्हज्या बरोबर व्यासपीठाचेर आसात आमचे ट्रायबल मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे, ह्याच बरोबर व्यासपीठाचेर आसात कलेक्टर नॉर्थ बाबाजीत रॉय, ताज्या उपरांत आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो सेबॅस्टीन, आमचे डायरेक्टर फॉर द ट्रायबल वेलफेअर बेनिफिशरीज आनी म्हज्या मोगाळ भयणीनो भावानो आनी प्रेस मिडिया म्हजे मित्र, आमी पळयता की भगवान बिरसा मुंडा हाजी जयंती पयल्याच फावटी देश पातळीचेर आमी तांची जयंती आज जनजातीय गौरव दिवस म्हणून पुराय देशात भारत सरकार मनयता। हे कित्या खातीर तर ह्या देशाच्या स्वतंत्र लढ्यात आमच्या ट्रायबल भावांचें बी खूब मोठें योगदान आशिल्लें। जशें आमी सांगलें म्हणजे हो दुर्लक्षीत उरलेलो भाग आमी आझादी का अमृत महोत्सव 75 वर्सां देशाची मनयता आनी खऱ्या अर्थात जेंचें कॉन्ट्रिब्युशन जाल्लें ते गेल्या आमकां खरें म्हणजे इतक्या वर्सांक तें कॉन्ट्रिब्युशन ह्या देशा समोर येवपाक जाय आशिल्लें। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीत पयलेच फावटी निर्णय घेतला की अशे म्हणजे मागासलेले उरलेले लोक जे आसा तांचें कॉन्ट्रिब्युशन ह्या देशाच्या आझादीनूय आसलें तेंय देशा समोर येवपाक जाय पूण तेचेंच औचित्य साधून भगवान बिरसा मुंडा हांची जन्म जयंती आज आमी गोंयांतूय मनयता आनी त्याच धर्तीचेर आमी हो मेन कार्यक्रम सनद डिस्ट्रिब्युशनचो कार्यक्रम आसात। बट त्याच बरोबर आमी गोंयच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटांत आमचे ट्रायबल मिनिस्टर बाबू गोविंद गावडे हे खूब बऱ्या अर्थात फाटले हांव 2.5 वर्सां लागच्यान पळयता की वेगवेगळी कामां आपल्या खात्याच्या अंतर्गत केंद्र सरकारच्या सहकार्यात राज्य सरकारचे वेगवेगळे फंड्स निधी वेगवेगळे कडेन वापरता आसतना खूब बऱ्या पद्दतीन पयलेच फावटी वेगवेगळे विशय फुडें वचपाक लागलेले आसा। आमी ट्रायबल रिसर्च सेंटर डेव्हलप जावपाचे थोडेशे फाटीं उरिल्ले बट तांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवन सांगे हांगासर ती प्रपोजल्स क्लियर जाल्लो आसा। थोड्या दिसां भितर तें ट्रायबल रिसर्च सेंटर तें सुरू जातलें। इन फ्युचर आतांच आमचे डायरेक्टर त्रिवेणीन सांगल्या त्या प्रमाणे बिरसा मुंडा फ्रीडम फायटर्स म्युझियम म्हणजे गोंयांतले नावाजलेले फ्रीडम फायटर्स आनी जे दुर्लक्षीत आसा अशाय फ्रीडम फायटराक आमी ह्या म्युझियमाच्या अंतर्गत आनी वेगवेगळ्यो ट्रायबल सेक्टरांत म्हणजे जशें म्हटलें की आमी रानां वनांनी रावता आसतनाय सुद्दां म्हणजे तुमचोय बी गोंयच्या मुक्ती लढ्यात तुमचोय बी गोंयच्या संस्कृतीच्या जतनात आमी जी संस्कृताय आयज लोकां मुखार दवरता तुमचो व्हडलो वांटो आसा आनी तें खंय तरी म्हणजे फुडल्या पिळये कडेन जर आमी दाखयतले आसत म्हणजे संस्कृती आसतली गितां आसतली आमचे दायज आसतलें हें सगळें खंय तरी म्युझियम रुपांत एकी कडेन उरप हाजें गरजेचें आसा। म्हणून फर्मागुडी हांगासर बिरसा मुंडा फ्रीडम फायटर्स म्युझियम वो एस्टाब्लीश करपाचें आसा। आमकां मॉडल विलेज आमी म्हणटा की ट्रायबल मॉडल विलेज ह्योय डेव्हलप करपा खातीर वेगवेगळ्यो 4 विलेजीस ह्या ट्रायबल खात्याच्या मार्फत तांच्यांनी ज्यो सिलेक्ट केल्या त्यो ट्रायबल मॉडल विलेज आमी ज्या पद्दतीन म्हणटा की गोंय हे टुरिजम स्टेट आसा त्या खातीर अशा पद्दतीची केन्ना ट्रायबल विलेज म्हणूनय बी ती फुडें येवची त्या हितूंतल्यान टुरिजम फुडें येवपा खातीरय बी आमचो खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सरकारा कडल्यान प्रयत्न करून तेय बी जाले वयतले। विशेष करून ट्रायबल सब प्लॅन हाच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे म्हणजे 12% ऑफ द फंड्स वीच इज एलोकेट फॉर द ट्रायबल डेव्हलपमेंट म्हणजे जावं ते WRD जावं ते PWD जावं ते इलेक्ट्रिसिटी ज्या ज्या जाग्यार आमचे ट्रायबल्स भायर रावता थंयसर तो ट्रायबल सब प्लॅनाच्या अंतर्गत फक्त हांगाच न्ही तर आमी पयलेच फावटी इनिशिएटिव्स घेवन वेगवेगळी प्रपोजल ट्रायबल सब प्लॅनाच्या अंतर्गत आमी केंद्र सरकाराकूय बी धाडलेली आसा आनी ती प्रपोजल आमी आमचे सेंट्रल मिनिस्टर्स तांच्या कडल्यान ती सँक्शन करून ऑलरेडी तेजेय बी इम्प्लिमेंटेशन जें आसा हें बी जातलें। त्याच बरोबर आमचो प्रपोजल फॉर द नॅशनल ट्रायबल डान्स फेस्टिवल नॅशनल ट्रायबल क्राफ्ट फेस्टिवल गोंयच्या वतीन केंद्र सरकारा कडेन आमी तोय प्रपोजल धाडला। थोड्या दिसां भितर तोय सँक्शन जावन येयल्या उपरांत हे दोनूय प्रपोजल म्हणजे ट्रायबल डान्स फेस्टिवल ट्रायबल क्राफ्ट फेस्टिवल हे 60व्या मुक्तीच्या वर्सा गोंयांत जावचे हाज्या खातीरय बी आमचो प्रयत्न आसा। निश्चितच रित्या हे डान्स आनी ट्रायबल क्राफ्ट फेस्टिवल जातलें। रिसर्च सेंटर डेव्हलप जाल्या उपरांत आमकां वेगवेगळो म्हणजे ट्रायबल कम्युनिटीचेर जो रिसर्च जावपाक जाय खुबशे आमचे तरणाटे आज ताजेर रिसर्च करीत आसा बट तो आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात कला आसतली संस्कृती आसतली देवाण घेवाण आसतली हाजेरूय बी रिसर्च जावपा खातीर गोंय सरकार व्हेरी मच सिरियस आसा आनी निश्चितच रित्या आमी हे करपाक शकतले हाजी म्हाका खात्री आसा। आमचे ट्रायबल डिपार्टमेंट
बाय त्रिवेणी वेळीप आनी मिनिस्टर्स आमच्या त्या खात्याचे सेक्रेटरीज हे सगळे जाण आनी इवन दो फील्ड फंक्शनरीज हे खूब बऱ्या अर्थी काम करता ते फिल्डाचेर वचून लोकां कडेन सतत कम्युनिकेट करीत आसता. रिगार्डिंग FRC केसीसच्या बाबतीत फॉरेस्ट रायट वन हक्क कायद्याच्या अंतर्गत खरें म्हटल्यार तुमकां खूब पयलीं पासून हे रायट्स मेळपाक जाय आसले. तुमकां जी जमीन तुमी क्लेम केल्या आनी जी तुमकां त्या क्लेमाच्या अंतर्गत मेळपाक जाय ती इतक्यान मेळोन वचूंक जाय आसली. 2007 हो कायदो पास जालो. जवळपास 10,136 लोकांनी हे क्लेम जे आसा म्हणजे इंडिव्हिज्युअल क्लेम 9,758 आणि कम्युनिटी क्लेम 378 हे क्लेम 2006 पासून सुरवात जाली. बट आयज पर्यंत म्हणजे हांव मुद्दामून सांगता गेली 15 वर्सां जाली हे खंय तरी रेंगाळत आसा. बट हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत आनी बाब गोविंद गावडे ट्रायबल मिनिस्टर जाल्या उपरांत ताणें हितूर इनिशिएटिव्स घेवपाक केली. बट हेजे प्रोसेस जो आसा म्हणजे हेजो स्पॉट व्हेरिफिकेशन आसतलें, क्लेम एप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा आसतलें, क्लेम एप्रूव्ड बाय द SDLC कमिटी आसतली आनी तेज्या उपरांत एप्रूव्ड बाय द DLC डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी आसतली. ताज्या उपरांत सनद डिस्ट्रिब्युशनचो कार्यक्रम आसा. आमी सरकारच्या वतीन प्रत्येक गोष्ट आमच्या कडल्यान एक्सपडायट करपाचो प्रयत्न करता. बट खऱ्या अर्थात 10,000 लोकांक हाजो बेनिफीट मेळटलो आमकां सांगपाक म्हणजे तरी सुद्दां हाची सुरवात जाली आनी 147 लोकांक आमी आतां पर्यंत हेज्यो क्लेम दिल्यो. आमचो प्रयत्न आसा एटलिस्ट फॉर द 50% लोकांक निदान 19 डिसेंबर पर्यंत हेंची प्रपोजल फुडें वयची आनी ती एक्सपडायट जावची. हातूंतली प्रपोजल हांव खंय उरल्या ती सांगता. म्हणजे बऱ्योचश्यो गजाली सरकारा कडेन डिले जाता अशें ना, तर ते तुमच्या पंचायतींनी डिले जाता. म्हणजे माननीय मंत्र्यान सांगला त्या प्रमाणे 4,043 प्रपोजल आमी स्पॉट व्हेरिफिकेशन करून तुमच्या पंचायतींनी दिल्या. तांणी जशें सांगलें म्हाका सनद मेळ्ळी हांव आनी कित्याक पंचायतीन वचों हें जावचें ना. आमच्या जाणटेल्यांनी सगळे एकत्र रावन आमी फुडें गेल्ले आसा. आतांय बी तशेंच एकत्र रावन आमकां समाजाचो विकास सगळ्या लोकांचो विकास करचो पडटलो. त्या खातीर म्हाका जरी सनद मेळ्ळी जाल्यारूय हांव पंचायतींत वयतलों आनी दुसऱ्याक सनद मेळपा खातीर हांव मदत करतलों. पंचायतीन बरेचशे फावटी कोरम नासल्या कारणान खुबश्यो ग्रामसभा डिले जाल्ल्यो आसा, कॅन्सल जाल्ल्यो आसा. आमचे डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेअर कंटिन्युअसली फॉलोअप करता डायरेक्टर पंचायती कडेन. आतां ऑलरेडी 2 म्हाका दिसता 70तल्या ग्रामपंचायतीच्यो ग्रामसभा लागल्या. सावथांतल्यो सगळ्यो ग्रामसभा ह्यो आमी म्हणजे 30 नोव्हेंबरच्या पर्यंत ग्रामसभा लावपाची इन्स्ट्रक्शनूय गेल्या डायरेक्टर पंचायती कडेन. हांव स्वता उलयलां. बट त्या ग्रामसभेक त्या ग्रामपंचायतींतल्या सगळ्या लोकांनी म्हणजे बेनिफिशरीज आसा ते सोडून उरलेल्या लोकांनी कोरम प्रेजेंट करचो आनी तशें जर जालें जाल्यार एकाच दिसा 4,043 केसीस फुडें वयतल्यो ज्यो स्पॉट व्हेरिफिकेशन जावन पंचायतीचे म्हणजे क्लेम एप्रूव्ड बाय द जवळपास पंचायती कडेन क्लेम एप्रूव्ह जावन म्हणजे 1,638 आनी प्लस 4,000 5,000 केसीस ह्यो एकेच ग्रामसभेंतल्यान फुडें वचपाक शकता. आमचो प्रयत्न आसा की तुमी सगळ्यांनी जर सहकार्य केलें 10,000तल्यो 5,000 केसीस म्हणजे स्पॉट व्हेरिफिकेशन जावन ग्रामसभेचे हे जावन फुडें वयतले. आमचे डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर कलेक्टर बोथ द कलेक्टर सावथ आनी नॉर्थ हांकां इन्स्ट्रक्शन आसा तांच्या कडेन आयल्या उपरांत विदीन 15 डेज मॅटर क्लियर करपाक जाय. आमी प्रयत्न करता आमचो 19 डिसेंबर पर्यंत 50% लोकांक निदान ह्या हातूंतल्यान क्लियर करून सनद दिवच्यो. बट तुमचेर डिपेंड आसा. म्हणजे उरलेल्या तालुक्यांनी फोंड्या आसतले, काणकोणा, धारबांदोडा, सांगे, केपें आनी सत्तरी ह्या तालुक्यांतल्यो कन्सर्न ज्यो ग्रामपंचायती आसा हांवें सगळ्या डिटेल ग्रामपंचायतींतली वचना. बट आमी ज्या ज्या जाग्यार ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा लायता थंयसर मॅक्झिमम लोकांनी येवन ह्यो ग्रामसभा अटेंड करच्यो आनी येता त्या 2 ग्रामसभा भितरूच आमकां जर ह्यो केसीस क्लियर करून दिल्यो जाल्यार 50% लोकांक आमी सनद दिवपाक शकतले. आनी डेफिनेटली जो आमचो मूळ उद्देश आसा वन हक्क कायद्याच्या अंतर्गत आमकां तुमकां जमनीचे रायट्स जे दिवपाक जाय गोंय सरकार हे रायट्स दिवपा खातीर आसा. गोंय सरकारांत ट्रायबल भाव आसूं किंवा बाकीचे इतर समाज आसूं खंयचेच बाबतींत केन्नाच कमी करूंक ना. प्रत्येकाचे रायट्स मेळचे म्हणून सातत्यात आमच्या सरकारांतल्या सगळ्या कॅबिनेट मिनिस्टरांचो सातत्यात प्रयत्न आसा. आमी ते रायट्स मेळोवन दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. म्हणून जावं ते आमी मुख्य प्रवाहांत सगळ्यांक हाडपा खातीर शिक्षणाच्या बाबतींत आसतले, नोकरीच्या बाबतींत आसतले, कलेच्या बाबतींत आसतले, सामाजीक न्याय हक्काच्या बाबतींत आसतले, हे सगळे लोक हे फुडें येवपाक जाय. गोंय
हे एक नंबरचे राज्य जावचे हाज्या खातीर आमी सातत्यात प्रयत्न करता आणि म्हाका खात्री आसा आमी जो मंत्र दिला लोकांक की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय आणि हे स्वयंपूर्ण गोंय करपाक तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन खूब व्हड कॉन्ट्रिब्युशन आसा हांव मुद्दामून सांगता कारण खऱ्या अर्थात शेतात आसतले म्हणजे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर आणि डेरी फार्मिंग म्हणजे भाजीपालो रोवपाक आसतले दुधा खातीर आसतले किंवा शेता बाबतीत आसतले तुम्ही सगळे जाण कश्टकारी समाज हे सगळे जाण करता आणि म्हणून तर आमी जेन्ना म्हणटा की आमी एक स्टेप आमी फुडें येवपाक लागल्या गोंय स्वयंपूर्ण जावपाच्या बाबतीत त्याती तुम्ही सरकाराच्यो सगळ्यो येवजण्यो मेळोवन घेवपा खातीर मागीर किसान क्रेडीट कार्ड आसतले किसान कार्ड आसतले सॉयल हेल्थ कार्ड आसतले जो दुधकार आसा तेकाय आमी किसान कार्ड दिता जो नुस्तेकार आसा तेकाय आमी किसान कार्ड दिता म्हाका दिसता आमी सनद घेतल्या उपरांत आमकां रोखडेंच किसान कार्डाकूय एप्लाय करचें सॉयल हेल्थ कार्डाकूय एप्लाय करचें जेणे करून म्हणजे प्रधानमंत्री किसान निधी तर मेळटलोच मेळटलो बट आमच्या कडेन आमचे जो PM किसान आणि किसान आमची सबसिडीज मेळटा ती सबसिडी मेळटली ताज्या अंतर्गत 0% रेट ऑफ इंट्रेस्टान दुधकाराकूय लोन मेळटा शेतकाराकूय लोन मेळटा ते लोन घेवपाकूय तुमी एलिजिबल जातले आणि ते लोन घेवन आमी ज्या पद्दतीन म्हणटा की आमचे इन्कम दुप्पट जावपाक जाय आमी शेतात आसतले प्रत्येक गोष्ट मागीर आमी भात लाव भाजी लाव काजी लाव ओके कितेंय आसूं तेजें इन्कम दुप्पट करपा खातीर आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसतलें शेतकी खातें आसतलें म्हणजे दूध खातें आसतलें किंवा आमचें हॉर्टिकल्चर खातें आसतलें ICR डिपार्टमेंट आसतलें तुमकां मदत करपा खातीर सातत्यात आमचे थंयसरले स्थानीक स्वयंपूर्ण मित्र आसतले तुम्ही मुद्दामून तुमच्या त्या ग्रामपंचायतीत येवपी आमचे सगळे स्वयंपूर्ण मित्र बाय त्रिवेणी वेळी बेका खंयच्या ग्रामपंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र तूं रिवणा पंचायतीन सांगे मतदारसंघ खूब बऱ्या पद्दतीत ते काम करता हांवें रिव्ह्यू केला हांव स्वता रिवणा ग्रामपंचायतीत पावला पण ज्या पद्दतीत त्रिवेणी काम करता आपल्याच खात्याच्यो न्ही उरलेल्या सगळ्या खात्याच्यो स्किमी सुद्दां लोकां खातीर इम्प्लिमेंट करता म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा तुमकां खंयसरूय जर अडचण इतर योजनेच्या बाबतीत येता आसत तुमचे पंच सरपंच आसाच आसा पण आमचे स्वयंपूर्ण मित्र सुद्दां त्या ग्रामपंचायतीत शेनवारचे बसता तुम्ही तुमची सगळ्यो येवजण्यो त्यांच्या कडेन घेवन वयच्यो आणि निश्चितरित्या त्या योजनेचो सगळो फायदो घेवचो हे तुमच्या लागीं मागता आज म्हणजे जनजाती आदिवासी दिवस ह्या निमित्तान बिरसा मुंडा हांच्या जयंतीच्या निमित्तान हांव परत एकदां म्हणजे आमी कटिबद्ध आसा की आमच्या सगळ्या ट्रायबल भावाक मुख्य प्रवाहान हाडपा खातीर सरकार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हर रित्या प्रयत्न आसा की आमचे आदिवासी समाजाक हो एकत्र रित्या फुडें हाडपा खातीर तुम्ही सातत्यात गोंय सरकारा बरोबर गोंयच्या उदरगतींतले वांटेकारी आसात तुम्ही सदोदीत गोंयच्या उदरगतीत खूब मोठो वांटो हो तुमचोय आसा निश्चित रित्या तुम्ही सगळे जाण सरकाराच्या हर एक योजनेचो फायदो घेतले आणि आमी ज्या अर्थी म्हणटा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी नवभारत निर्माण करपाक लागलेले आसा त्या नवभारतात आमचे गोंय सुद्दां स्वयंपूर्ण गोंय जावचें म्हणून तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन सगळ्यात व्हडलें आसतलें इतकेंच सांगता आनी आयज जेंका जेंका सनद मेळटा तांकां म्हाका खूब उमेद जाता की ही सनद हांव मुख्यमंत्री आनी बाब गोविंद गावडे मंत्री हांच्या हस्ते दिवपाची संद आमकां येयली म्हणजे एखाद्या चेहऱ्याचेर हास्य पळयता आसतना म्हणजे गेली कितली 10-15 वर्सां तो आपल्याक सनद केन्ना तरी मेळटली हेजी वाट पळयत आशिल्लो आणि ताका खऱ्या अर्थात तो आज त्या जमनीचो मालक जाता हे पळयता आसतना खूब खूब खुशी जाता तुमच्या आनंदात आमी सदोदीत सहभागी आसतले आणि अशाच पद्दतीत सरकार सगळ्या जाणांक म्हणजे ह्यो सनदी दिवपा खातीर जाता तितके बेगीत प्रयत्नरत आसतले देव बरें करूं देव बरें करूं सर आता सनद वाटपाचो सुवाळो जातलो हांव जांचें नांव घेता तांणी मुखार येवचें